नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार या कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. हांव सुशांत कुंकळकार आनी म्हजो सांगाती गौरांग प्रभू मडकर्णेकार तुमचे मुखार घेवन आयल्यात ह्यो साश्टींतल्यो खबऱ्यो. आज संवसार पाडवो आनी ह्या संवसार पाडव्याची तुमकां आमचे जे सगळे जे पळोवपी आसात तांकां परबीं. गौरांग, आज एक मडगांवाक एक वेगळेंच वातावरण आशिल्लें. आज ती मेन म्हणटा ती सकाळी एक प्रभात फेरी जाली आनी ताका लागून आजचो जो गुडी पाडव्याचो हे आसा ताका एक वेगळोच हे आयिल्लो, माहोल आयिल्लो. कशें वातावरण आशिल्लें? पयलीं म्हणल्यार म्हाका दिसता पयलीच प्रभात फेरी मडगांवाक, म्हणजे तांची मनाक आशिल्ली म्हणटा तें RSSची एक विंगान ती हांगा स्टार्ट केली. मठग्राम मडगांव प्रभात फेरी स्वागत समिती मठग्राम ह्या बॅनरा अंडर ती चालू जाली. ताजे नंतर ती लोहिया मैदाना कडल्यान स्टार्ट जावन म्युन्सिपाल्टीक कामत मिलना कडल्यान म्युन्सिपाल्टीक रावंड मारून गार्डनाक रावंड मारून परती हांगा येवन काबार जालें. ताजे नंतर तें विधिवत पुजन जालें गुडयेचें आनी मागीर वक्त्यान आपलें भाशण केलें. महिला वर्ग बरो मोठ्या प्रमाणान आशिल्लो आनीक आमचे दादले बी बरे मोठ्या प्रमाणान आशिल्ले. आज अशेच प्रोग्राम केप्याय जाले, कुडचड्याचेय जाले, बाकीचे सावथ गोवाक वेगवेगळे जाल्ले आसात. सो ह्या ताजेर आमी चर्चा सुरू करतना आनी एक सामकी म्हत्वाची गजाल म्हणजे आज सामको गुडी पाडव्याचो मुहूर्त सोदून काँग्रेसीन आपल्या अधिकृत प्रचाराक सुरवात केली. आमचे पयलीं ते पत्रादेवी गेले, थंयच्यान मागीर हांगा मडगांव दनपार 12 सुमार ते मडगांव लोहिया मैदानाचेर पावले. एक पयलें की आज एक कशें दिसतालें की आज एक सगळे म्हणजे इंडिया आघाडीचे जे सगळे घटक आसात ते एकठांय येवन सामको प्रचार करतात. हो एक सामको पॉझिटीव संदेश आजच्या ह्या हातूंतल्यान गेलो. सो सगळे आशिल्ले बरोबर. पयलीं ते बस करून एक स्पेशल म्हणजे एक सांगी बसच केल्ली आनी सगळे बसीक बसून इंडिया एअरलायन्साचे सगळे हे पत्रादेवी गेले. पत्रादेवीत आनी ते हुतात्मा स्मारकाक हें केलें आनी ताजे नंतर ते म्हणजे खलपालो प्रचार चालू केलो आनी ताजे नंतर मडगांव लोहिया मैदानार. मडगांव लोहिया मैदानार ना म्हणल्यार एक 200-300 लोक आशिल्ले, तांकां रावताले. आपाचे सपोर्टर ते पाविल्ले मोठ्या प्रमाणान, सगळे टोपी बिपी घालून. तुजे गोवा फॉरवर्ड आशिल्ले, काँग्रेसीचे लोक आशिल्ले आनीक हेर जे म्हणजे तांकां तुका सांगू प्रतिमा कुतिन्हू, बाकीचे कोण थोडेशे NGO हेय थंय आशिल्ले. प्लस आमचो जुजे फिलीप आशिल्लो, NCPचो जुजे फिलीप आशिल्लो, शिवसेनेचो प्रेसिडेंट जितेश कामत आशिल्लो, TMCचो सलीम वळवयकार म्हणटा तोय आयिल्लो. ताजे नंतर आमचे काँग्रेसीचे म्हणटू सगळे आशिल्ले आनी एक उत्साही अशें वातावरण. म्हणजे आज दिसलें की ओपोजिशन आसा अशें सारकें युनायट येवन बाकी काँग्रेसीचे तिनूय आमदारय आयिल्ले. गिरीश चोडणकरय थंय उपस्थिती आशिल्ली, युरी आलेमो आशिल्लो. एक अमित पाटकरान बरो स्टेटमेंट केलो की आज सगळे एलायन्स आमी बरोबर आयल्यात, फक्त एकटोच ना तो मत फोडपाक रावला, भाड्याचो बैल नांव घेतलें ना. मागीर लोकांनी म्हणलें कोण 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 म्हणटकीर ताका तोंडान आयलें आडजी. आमी तांकां म्हणटो आपयिल्ले, आमी एक 15 दीस पयलीं सुद्दां आपयलें की यो बसया उलोवया, फुडली विधानसभेक कितें आसा तें हें करया, हें इलेक्शन आमकां सोडात म्हणून. आतां तें एक पयलें ना तो म्हणटा BJPन ताका मत फोडपाक बसयला. एक्चुअली पळयलें जाल्यार आडजीची स्ट्रेंथ तितली ना, जिखपा येतली आनी दक्षिण गोंय तरी. पूण तो मत काडटलो तो ना. पण हाजो प्रचार, हाजो जो हो आसा, हो जो मुद्दो हे करतात तो आमच्या लोकसभेक लोकांक मदीं वतलो काय म्हणून की लोक म्हणजे RG वोट मारल्यार BJP वोट गेल्ल्या भशेन जातले असो जो हे आसा हाजो परिणाम जातलो. लास्ट असेंब्ली इलेक्शनाक ताणें प्रत्येक कडेन पॉकेट तांचे आसा आनी ताणें तशी मतां काडल्यात कित्याक तांचे सपोर्टर आसा तशे. ना पण लास्ट टायम तांकां हें आशिल्लें की काँग्रेसीक वडोवन आमी येतले बरोबर ना. फर्स्ट दुसरो म्हणटा तो गोवा सेंट्रीक तांचे इश्यूज आशिल्ले. बरोबर. आमचो जर आयलो जाल्यार ते म्हणटाले की ते आमचे पोगो बील मांडटले, हे मांडटले, ते गोवा सेंट्रीक आशिल्ले. बरोबर. ह्या फावटी तसो हे ना. एक बी तांचो ना, पूण तांचो वोटर हालपाना न्ही. तांचो वोटर तांच्याच कडेन उरतलो. तो एक्चुअल काँग्रेसीचो वोटर तसो आसा काय म्हणटा अजुनूय तो इम्पॅक्ट थोड्या प्रमाणान तरी गेली जाल्यार ती फरक पडटा न्ही ताका. एक समज ताणें मतां काडली सायजेबल जाल्यार ती फरक पडपाक शकता, डिफरन्स जावपाक शकता. कोण कोणाक वीक धरपाक शकना. इवन BJP सुद्दां काल तुवें म्हणलें आयकलां जाल्यार आमी कोणाक वीक आमी ओवर कॉन्फिडन्स ना आनी कोणाक आमी हेय करनात म्हण सामकें किरकोळ करनात. सो
दॅट इज द थिंग. ताका लागून ते एक म्हणले. बाकीच्यान सगळ्यान म्हणले की हे सरकाराचेर लोक विटला, जी तानाशाही चलता हांगा ती काबार करपाक लागून एकठांय येवपाक जाय आनी आमी ते बीजेपीक हरोवपाक जाय. आनी एक मुद्दो अमित पालेकरान मांडलो, जो आपाचो प्रेसिडेंट आशिल्लो, की बीजेपी आतां डिवायड करपाक लागले म्हणून. म्हणजे आतां ते देवळांनी राजकारण हाडटा आनी ताणें दिसता हरवळेचो मुद्दा हाडलो. सो ताणें आरोप केलो की बीजेपी गव्हर्मेंट यंत्रणा, सरकार जें आसा तें गव्हर्मेंट यंत्रणा यूज करता आनी जो आमच्या भंडारी समाजाक ना करपाचो, काबार करपाचो प्रयत्न करता. सो थंय कितें जालें, ताणें सांगलें कितें आमचेर एटॅक जालो, आमी गेल्ले, एकूच देवस्थान आमचे कडेन आसा हरवळेचें, आनी आमी थंय गेल्ले, थंयची ते जे ते ऑपोजीट पार्टी आसा तांणी येवन आमचेर मारले, आमकां मारले, आमच्या बायलांक धक्काबुक्की केली. तरी आसतना तांकां पुलीस प्रोटेक्शन तांकां घेवन देवळां भितर गेले आनी तांकां एक डिटेन केले. अशें म्हणजे तुमी प्रूफ दियात, तुमी प्रूफ दियात, जी कडक एक्शन जावपा आशिल्ली. फॉर एक्झाम्पल बायलां मारले म्हूण मॉलेस्टेशन केस जावं रिओट्स टायप अशें धक्काबुक्केची ही घालपाक जाय आशिल्ली म्हणटा, ती घालनासतना तांकां आतां तुमी आमकां आमचे कडेन वयल्यान ते प्रूफ मागतात की तुमी अशें म्हणटात जाल्यार सांगा म्हणून. सो हो डायरेक्ट भंडारी समाजाक अपीज करपाचो हो एक प्रयत्न. आनीक मेन म्हणटा ते बीजेपी भंडाऱ्याच्या विरोधात आसा हो सांगपाचो हो मुद्दो आशिल्लो. आनीक हो मुद्दो नाही म्हणल्यार भंडारी समाज आसा ते बीजेपीचेर मातसो हे आशिल्ले, नाराज आशिल्ले. ह्या मुद्द्या वेल्यान भाजपाक हो मुद्दो म्हारग पडूंक शकता अशें दिसता पळोवपाक. अशें आतां ताणें म्हणलें ते भशेन, ताणें जे भशेन मांडलां, कित्याक आमी काय थंय गेले ना, कळ्ळें न्ही तुका. ताणें मांडलां की अशें अशें जालां. आतां आयकूं येता ते भशेन थंय रवी नायके आशिल्ले खंय तरी, दयानंद माद्रेकर आशिल्लो, विरेश बरकर आशिल्लो. सो ह्या आसतना म्हणटे तूं सांगता तशें जावपाक शकता की भंडारी समाजाक खंय तरी ते मातशें सायडलायन करपाक शकतात आनी ते कॉन्स्टिट्युएन्सी पट्टे सीएमाले हातूंत भितर. सो आनीक हातूंत ह्या सगळ्या हातूंत भितर काल फ्रांसीस सार्दिन, जाणें पयर आपूण सामको कितें आपूण दुख्खी ना पूण निराश आसा अशें हें केल्लें. काल ताणें जवळ जवळ स्पश्ट केलां आपलें हें की आपूण ह्या इलेक्शनाक कॅम्पेन करचो ना, आपूण फक्त सुशेगादीर रावतलो म्हणून. सो तसो सार्दिनान कॅम्पेन केलें आनी ना केली, व्हडलो कांय फरक पडपाचें अशें ना. पूण एक हें जाता की सगळ्याक आतां की सार्दिनाक काँग्रेसीन इतले पोजिशन्स दिली, सगळी पोजिशन दिली, आनी आतां सामको एज अ फॅगेंट ही इलेक्शन लडयिल्ली किंवा ना लडयिल्ली कांय व्हडलें हें नाशिल्लें. ह्या वेळार सार्दिनान जी ही स्टेप घेतल्या. तुवें जर फाटले आतां आमी फाटले दिसांक उलयताले, सार्दिनान प्रत्येक टायमार जेन्ना काँग्रेसीन ताका हें केलें ताणें काँग्रेसी कडेन हें केलें, बगावत केल्या. पूण एक आसा, सार्दीन काँग्रेस नासतना केन्ना जिखलो ना. काँग्रेस ना जाल्यार सार्दीन जिखपाक शकना, ते खंय आसूं मागीर. ते एक निवडणूक ताणें तें नाल्लाचेर निवडणूक लडयना, पार्टी केल्ली, निवडणूक लडयना. ओके, म्हणजे कॅन्डिडेट घाल्ले पूण ते सगळे आपटून पडले तेन्ना. ना 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 तो जावचे पयलींच मागीर ही मर्ज जीन परत काँग्रेसी भितर येवन ताणें केन्नाच काँग्रेस सोडून, पूण ते ताका खबर आहा की काँग्रेस सोडून बाकीचे खंयच्याच हाजेर निवडणूक लडयना. काँग्रेस सोडून तो जिखपाकच शकना, काँग्रेस सोडून तो येवपाक शकना म्हणटा खबर आहा. काँग्रेस आनी सार्दीन प्लस काँग्रेस दोनदा पडला. एकदा आतन गांवकऱ्यान डिफीट केला, दुसऱ्या आमच्या आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सान हें केलें. आनी आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सान जेन्ना ताका डिफीट केलें ताच्या फाटल्यान तो कुट्टऱ्याक परत हें जावपाक शकना, रावल ना. सो ओवरऑल हे पयल्यार एक ही आमी एकदां तुका याद आसा काय खबर ना, हांवें ते लास्ट ताणें प्रेस कॉन्फरन्स दिली तेन्ना हांवें म्हणलें सार्दिनाच्या एकादी ही खासदार म्हणून लास्ट प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ली. आनी आतां जर हे पळोवपाक गेल्यार हे आतां एज अ काँग्रेसमॅन म्हणूनय ही लास्ट काल कितें हें केलें लास्ट जावपाक ना. ती लास्ट ताणें केल्ली एक लास्ट ट्राय मारपाक की हो प्रेशर घालून आपल्याक एक तिकेट मेळटली लास्ट, हें लास्ट दिसाक ट्राय केली ताणें. पूण तें खंय थंय उदक लागलें ना सारकें, अशें जालें तेगेलें. पूण आतां आनी एक हें जालें की आतां हे सगळे एकठांय आयल्यात. आनीक हांवें पयर कॅपे ताजी जे आमच्या बिर्याताचे पळयल्ली, लोकांचो पाठिंबो मेळटा. मडगांवांकय बरे पैकी हें आशिल्लें, म्हळ्यार कितें जितलो बीजेपीचो आशिल्लो तितलोच जवळपास तितलोच काँग्रेसी म्हळ्यार काँग्रेसीच्या हाजे बरोबर आशिल्लो. अशे भितर आतां जी म्हणटाले की
ही वन सायडेड हे जातली अशें दिसता तुका काय आतां ही दिस इज अ टफ? ना, टफ जातलीच 100%. कित्याक अजून पिक्चरां घेवपाक तो विजय सरदेसाय. तो सध्या भायर आसा म्हणटो. तो जेन्ना येतलो तो फाल्यां पावतलो तो मागीर फातोड्डा आनी मडगांव हातूंत कशें जातली गेम हाजेर उरलें. आतां आमी कितें आशिल्लें आतां पर्यंत कितें आशिल्लें आमी फक्त दिगंबर कामत मडगांव एक आशिल्लें. विजय सरदेसाय हांगा कसो देंवता आनी हांगचे कशें टर्न आवट करता हाजेर खूब डिपेंड. ह्या फावटी सगळ्या काय सालसेतीक म्हत्व आसा, पूण सगळ्या काय जर डिसायडींग जर हें आसता जाल्यार आमचो मुरगांव तालुक्यांतले जे 4 मतदारसंघ आसात बरोबर ते कोणा बरोबर जातात. इवन ते जर इवन काँग्रेसीन हाफ केले किंवा 60-40 केले जाल्यार बसून काँग्रेसीक अपर एज मेळपाक शकता. कारण साश्टीक बीजेपी लास्ट टायम नरेंद्र सावयकरा थंय सगळ्या काय चड जर हे मेळिल्ली 3 मतदारसंघाक 8,500ची लीड मेळ्ळी. कोर्ताली म्हणून मेळनाशिल्ली पूण ह्या 3 मतदारसंघात ताका बरी लीड मेळ्ळी. आतां ती काँग्रेस कशी कमी करतली? कारण कॅप्टन विर्यात म्हणटा तो दाबोळेचो. दाबोळे ताणें गेल्ल्या इलेक्शनाक बरी मतां काडिल्ली पूण उरिल्ली जुजे फिलीप आसा आतां. म्हणजे हांगा ते कशें हें करतात ताजेर सगळें डिपेंड आसा गणीत. आनी उरिल्लो मागीर जागो फोंड्या, म्हणजे फोंडा तालुका जे 3 मतदारसंघ आसात ताजेर आसा ही अशी मागीर. पूण आतां जर हे सगळें जर पळयलें जाल्यार आमच्यानी एक म्हणपाक जाता की एक हे की काटेकी टक्कर अशी ही हे जावपाचें आसा. कारण काणकोणाक भितर बीजेपी 3 कडेन गेल्ली आसा, केप्याक 2 कडेन गेल्ली आसा, मडगांवाय ना म्हणल्यार 2 ग्रूप आसात, फातोड्डे कितले ग्रूप आसात काय ते कोणा बरोबर आसात हे सांगपाक शकना. अशी तरेन सगळी परिस्थिती आसा. सो ह्या हातूंत भितर जर आनीक आतांच आज साकून काँग्रेसीन आपलो प्रचार सुरू केला. एक 5-6 दिसां भितर सारकें स्पश्ट चित्र दिश्टी पडटलें. एक आतां सामकें एक शुवर जाला की ही आतां वन सायडेड गेम उरची ना. काँग्रेसीकूय तितलोच बरो सपोर्ट मेळपाक लागिल्लो आसा. आतां हाजेर बीजेपी कशी कावंटर करता आनी काँग्रेस कसो जो बीजेपीच्या अगेन्स्ट रोश आसा ताजो फायदो उठोवपाक शकतलो हाजेर ह्या सगळ्या हाजेर ह्या आमच्या लोकसभा दक्षिण गोंयचे सगळे भवितव्य ठरिल्ले आसतले. सो आतां ना म्हणल्यार मजा येवपाक लागल्या आनी निवडणूकचे दिसपाक लागले आनी एक 4-5 दिसांनी ही मजा सारकी तेंगशेर पावतली. कारण तो मेरेन बीजेपीच्यो जाहीर सभा सुरू जावपाच्यो आसात. सो ह्यो सगळे जो हे आसा म्हायती आसा ती आमी ह्या माध्यमांतल्यान लोकां मुखार हाडटले. ती आयकोपाक तुमी आतूर रावचे इतलेंच हांव मागता. आनीक सगळ्याक देव बरें कर म्हणटा. पळयत रावात गोमंतक TV.